भेटों तुका बलिदान जमल्या वेका मोना तुका तानेल्या तुका बुकेल्या पोस्तुच्या रक्ता मासा आयच्या मिसाचें ते सवा हे बरी आसात. एडोरा डिसोजा आच्या चवथ्या जल्मा दिसा देवाकर गांजाव रिचार्ड फिलोमेना मिसा दितात. रियान लोबाच्या 6व्या जल्मा दिसा देवाकर गांजावन हारिश आनी कुटुंब मीस दिता. अलेक्स नोरोन्नाच्या जल्मा दिसा देवाकर गांजावन एलिझा कास्तेलोनो मीस दिता. गीता क्रास्ता आपल्या जल्मा दिसा देवाकर गांजावन मीस दिता. फेबी मेंडोन्सा हाचे बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर देवाकर गांजावन रोहन क्रास्ता मीस दिता. देवाकर गांजावन मिसां दितात जेस्सी आनी रुडॉल्फ डिसिल्वा, मॅक्सी आनी मॉली पिंटो, पीटर वाज, डेनिटा डिसोजा, हॅरिक क्वाड्रस, प्रीती कुटिनो. तेच परी मिशेल आनी ब्रायन हांच्या त्या सभा खातीर जॉयस आनी पीटर डिसोजा मीस दितात. मामाताच्या बऱ्या भलायके खातीर हारिश आनी कुटुंब मीस दिता. सिसिले कुटिनाच्या बऱ्या भलायके खातीर मारिया ग्रेट लोब मीस दिता. विनोला सल्दाना 13 वर्सांचे कॅन्सर पिडेन वळवळटा. हाका बरी भलायकी मेळचे खातीर विन्सेंट सल्दाना मीस दिता. कुटुंबान मरून पावल्ल्या खातीर आनी सर गरजेवंत आत्म्या खातीर मीस दिता योहान्ना फ्रँक. रोनी कुटिनाच्या आत्म्या खातीर जॅनेट कुटिनो कुटुंब मीस दिता. डेनिस डिसोजाच्या आत्म्या खातीर फ्रांसीस डिसोज आनी कुटुंब मीस दितात. अल्मेडा कुटुंबाच्या सर मरण पावल्ल्या खातीर अँटनी डी अल्मेडा मीस दिता. अरोज फर्नांडीस फुट्टाडो डिसोजा ह्या सर कुटुंबा खातीर डोरा बारेटो मीस दिता. रोज डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मेलरॉय डिसोजा मीस दिता. सावेर वास हाच्या आत्म्या खातीर जॅनेट वास मीस दिता. कुटुंबां चड मरण पावल्ल्या खातीर जीवन प्रकाश मीस दिता. ह्या सर त्या सभा खातीर ह्या मिसाळ मागता आसतना आमची त्या सभा जेजू मुखार दवरून ह्या मिसाळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमचो वावर करतना वा आमची जबाबदारी पाळतना आमी 2 रितीचे मनोभाव आमचे थंय आसतात. केवळ काम करचे खातीर काम करचें आनी दुसरें आमी करचें काम आमकां संतोष आनी तृप्ती दिता म्हळ्या मनोभावान आमी करचें. फारीजीव केवळ तांचो धर्म सर रुली आनी रेगरो पाळच्यांत जियेताले आनी जो कोण हे रुली आनी रेगरो पाळिनात तांकां बोट दाखोवन तांकां सुखीदार करतले. जेजू आमकां आयच्या लितुर्जे वरवीं दुसरोच मनोभाव आमकां शिकयता. आमी आमच्या धर्म पाळच्यांत संतोष आसूंक जाय, एकामेकाचें बोगसाणें आसूंक जाय आनी एकामेकाचो मोग आसूंक जाय म्हूण आमकां शिकयता. मोगाचे न्हू, जेजूची ही शिकवण आमी आमच्या जिवितांत पाळोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी गेल्या सगळ्या पथकांची काळजांतांक दूख दर्या आनी देवा लागचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सोरफुलदार देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो नांव सारून सांगता. मनान चिंतून कोणाडो सारून वायट आदरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बग्यो सदां सांगपार मोयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करून आमची पथकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळथ सोम्या काकुळथ क्रिस्ता काकुळथ
प्रार्थुया. मोगाळ बाफा, पास्काचे परबेक फावो ते परी तयार जावंक आमकां तुज्या बावार्थ्यांक आदार दी. सगळी तुजी पवी सभा कुडीच्या दंडवणेन वो प्राजीत काळ संभ्रमता. ती दंडवण जण एकल्याच्या आत्म्याक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवडकी चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. इजिकेल प्रवदच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पथकांक फाट करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पथकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता, उलयता तो सर्वेस्पोर देव. ताणें आपणें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्हय. पूण नितिवंत मनीस आपलें नितिवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याचो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेता काय? ताणें केल्लें खंयचेंच बरें करणेचो उगडास उरचो ना, कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पातक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर करता तें सारकें न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सगळें न्हय, तें सारकें न्हय, वा तुमी करतात तें सारकें न्हय. नितिवंत मनीस आपलें नितिवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्याय नितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणें केल्ल्या सगळ्या पथकाक ताणें फाट केल्ल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण? तूं सुम्या जर खोटेपण लेखशी, सुम्या तुजे मुखार रावत कोण? पातळांत हांव सोम्या हांव तुका बोब मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे कान चीत दिवन दीत म्हजे खालते विनवणेच्या ताळयाक. तूं सुम्या जर खोटेपणा लेखशी, सुम्या तुजे मुखार रावत कोण? तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तुजे लागीं आसा देखून पथकाचें बोगसणें, आमकां आसा तुजी भयाभक्त. तूं सुम्या जर खोटेपण लेखशी, सुम्या तुजे मुखार रावत कोण? म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळयवनूच आसा, ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला. केन्ना फांतें जायत अशें म्हणून फार्यागार आशेवन आसा, त्या वरन चड म्हजो आत्मो म्हज्या धनयाक आवंडेवन आसा. तूं सुम्या जर खोटेपण लेखशी, सुम्या तुजे मुखार रावत कोण? ये इस्रायेला, सोम्याची वाट पळयवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकूत. संपूर्ण सुटका ताचे थावनूच लाभता. तोच इस्रायेलान तिच्या सर्व खोटेपणांतली सोडयतलो. तूं सुम्या जर खोटेपण लेखशी, सुम्या तुजे मुखार रावत कोण? वंदन तुका ख्रिस्ता, महिने बरीत्राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिने बरीत्राया. तुमची सर्व पथकां तुमचे तावन हुमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी एक नवें काळीज आनी नवें मोग तुमचे थंय आसा. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिने बरीत्राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिने
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसो. भाग्यवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुकाय सौम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, शास्त्री आणि फरिसांवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुम्ही सर्गीच्या राजांत रेखचिनात. आमच्या पुर्वजां सांगलें तुम्ही आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका नितीसभेचे जरतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिश्या म्हणटा ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लास जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टाचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. ना जाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती कर तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतच हांव तुमकां सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो, भोव अर्था बरीत आयची वाचपां आमी आयकली. दोनी वाचपांनी आमी आयकल्या प्रमाणे कशें आमी बोक्सांनी माग जंय देवाची काकूड तूं जोडी जंय म्हणलो संदेश आमकां मेळटा. आयचे पयले वचप एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले विसरून काडला 18वो अध्याय. थंयसर सस्नीक जिवीत जोडूंक आमी कितें करी जाय म्हणले अशी शिकवण आमकां मेळटा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, मातेवाचो वांजेलाचो 5वो अध्याय आनी हो अध्याय जावन आसा दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो एक वांटो. आनी हांगासर जेजू आमी नियम शास्त्र पाळचे विशीं कशें पाळी जाय, कशें जिये जाय हाचे वयर भोव अपुरब्याची शिकवण आमकां दिता. वय मोगाच्या भावा भयण्यानो, जेजून शिकवण दिवंक सुरू करता आसतना फरिजेव, शास्त्री तशेंच मालगडे ताचे विरोध रावले. शास्त्रींक, फरिजेवांक, ह्या मालगड्यांक, जुदेवांच्या मालगड्यांक धर्मनिश्ठ या भायले धर्म कायदे कानुना भायल्या रितीन पाळचें भोव मुख्य जावन आसलें. भितरलें कसलें जिवीत ते जियेल्यार पूण भायले पाळी नासल्यार ते देवाक विरोध येता. आनी जेजून सांगचें पळयतना ताणें चिंतलें, आमचे सगळे कायदे तो कान उडयतलो, आमचो धर्मच तो नाश जातलो म्हूण जुदेवांनी चिंतलें. देखून ते जेजूक कितें म्हणी कर लागाड कडून तो प्रयत्न करनासले. आनी असल्या संदर्भार जेजू आज तांकां ताच्या आयकोप्यांक, जेजूचो पाटलाव करतना जे आयकोप्यांक सांगता, तुमी कसलें जिवीत जिये जाय गी म्हणून. तो म्हणटा, शास्त्री आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गीच्या राजा रिकचे नात. अशें म्हणटा आसतना जेजू धर्मशास्त्र ह्या कायदे कानुनाक कान उडोवंक आयलो म्हणून न्हय, तो आणखी तो बरें कर सांगता. पोरनो तस्तामेंत एक सवळी मात्र, पूण नवो तस्तामेंत एक उजवाड. हांव आणखी तुमकां कशें तें जियेचें, तुमच्या जिवितांत कशें तें जारयेक हाडीचें म्हणलें शिकोवन तुमकां दिता. शास्त्री फारिजेव भायल्यान सगळें बऱ्या भाशेन पाळटात. कायदे कानुना पाळचे, मागणें करचें, दान धर्म करचें, सगळें बऱ्या भाशेन करतात. पळयतल्यार भोव सोबीत तें दिसता. पूण भितरल्या तांच्या काळजांत कुसोडाय आसा, राग आसा, हगे आसा, जिद्द आसा. भितर सगळें तशेंच दवरून भायल्यान आपूण भोव भाग्यवंत म्हूण ते दाखोवन दितात. पूण तुमी तशें करूंक नजो म्हणटा जेजू. तुमी तशें करूंक नजो. देवाक जाय दया, देवाक जाय काकूळो. तुमच्या काळजांत भितर ना तर भायल्यान केल्ले कांयच उपकारा पडना. वय मोगाच्या भाव भयणो, देखून जेजू आमकां आनी एक हांगासर सेंटेन्स म्हणटा, देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवन येता ना. जर तुज्या काळजांत तुका समजता तुज्या भावा विरोध तूं कितें आसा तर जाल्यार पयलें वच आनी ताजे लागीं राजी जा, मागीर आनी तुजी काणीक भेटय, तो देवाक ती मानव वतली. अशें म्हणचें जेजू कितें म्हणटा हांगासर. चिंतचें हांव मागण्याक बसता आसतना म्हाका कितें मतीक आयलें, म्हज्या भावा विरोधांत कितें चिंतलां, कितें वायट चिंतलां, कितें ताका वायट केलां. पयलें तुजे मागणें थंयच सोड, वच तुज्या भावा कडच्यान राजी जा, मागीर तुजी मागणी कर, तो देवाक तें मानव वतलें.
उदाहरण दिवं जर आसा कडेन हांगासर आमी सगळीं आयल्या, हांव आनी तुमी हांगासर आसाव, कितें म्हज्या मतींत आयलें, म्हज्या भावा विरोध, भयणी विरोध, ह्या म्हज्या ह्या जगा विरोध म्हज्या मतींत कितें आसा, हे मीस देवाक मानवचे तर जाल्यार पयले हांवें वसो जाय, राजी जाय जाय, ताका बक्षी जाय, मागरे जाय, मीस भेटय जाय, तो व्हड म्हज्या मिसाक जाकी वालोर आसा ताका मोल आसा. वय जेजू कांय दिसान तूं खंय वाद विवाद करून उणेपण करता, सारकें सांगता केल्लें बऱ्या भशेन करा, देवाक मानवचे तर तुमी अशें करी जाय. जुदेव आनी फारिजेव शास्त्री बायलां सगळें पाळटाले, कोणूच तांकां वायट म्हणून नासलो, तितले बरे मनीस ते जावन नासले, पूण तांचे काळजांत तांचे दिसपट्ट जिवितांत ते जियेनासले, देखून जेजू तांकां खंडन करता. आज म्हाका आनी तुका ह्याच उतरान तो सांगता, भायल्यान सगळें तूं पाळून भितरल्यान तूं जियेना तर जाल्यार तुज्या जिविताक कांय फायदो ना, देवा मुखार तुका बेसांव आसचें ना. मोगाच्या भाव भयणो आमी खरंच म्हज्या काळार आसाव, उपास मागणें दोन म्हळ्यार मस्त थिंग संगती आमी करून आसाव, थोडी आमी जैती दिसपट्टी मिसाक पर्यंत वेताव, पूण सगळें देवाक तें बरें, पूण ताज्या किसडीत जेजू म्हणटा पयलें तुजें जिवीत बदली, कितें भायल्यान तूं करताय भितरल्यान तें तुवें जिये जाय, तुज्या जिवितांत तें दिसून ये जाय, तो व्हड मात्र ताका खरें मोल आसा, ताका देवाचें बेसांव आसा. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, आज इबू आपुरबाय शिकोवन म्हाका आनी तुका जिजून दिल्या, खंडी जावन शिकोवप आज म्हज्या मुखार आयल्या तर जाल्यार म्हज्या जिवितांत खंय हांव सुकोवन पडला आसतलो. अशें मुखार जिजू म्हाका आज परत्यान जागयता, भावा भयणी आळे तूं सगळें करताय म्हाका बरें दिसता, पूण ताज्याक एक व्हरतें तुज्या काळजांत पयलें देवाक जागो दी, तुज्या भावा भयणीक जागो दी, आनी उपरांत तुजें दान धर्म तुजें मागणें कर, ताका निजाकी मोल आसतलें. मागया आमी आज जेजू लागीं खंडीत जावन जेजू म्हाका आनी तुका सर्गींची वाट दाखयता. हांवें आनी तुवें सगळ्यांनी सर्गींच्या राजा एक दीस वचो जाय, देवा ती संतोश पावो जाय म्हूण जेजूची खुशी जावन आसा. तर हांगासर आमी तें सुरू करी जाय, सर्गींचे राज संवसारांत आमी जिये जाय, म्हणजे म्हज्या भावा भयणीचो हांवें मोग करचो, म्हज्या भावा भयणी तांकां आतां मोगान जियोवचें, आनी तो वळू म्हजें जिवीत देवाक मानवतलें. तर तो जेजू क्रिस्त आयच्या मिसा वेळार म्हाका आनी तुका ताच्या कुरपेन बरोवन दी, सर्गींच्या जानवायन बरोवन दी, आनी म्हजें जिवीत सदांच देवाक मानता जावचे खातीर जास्ती कुरपा आनी बळ ह्या मिसा मुखार दिवन दी म्हूण आमी मागया. आमेन. Serves por as resiras nara, vetei tavam kansuka. Serves por adenia datara, dănin vopungeyam kam. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर परिविदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन बगात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेका पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या कणवळ्याचे पदवेन आमची सुडवण करूंक तुवें येवजिलें, आनी जेजून कुसार आपल्या रक्तान ओपलेले यज्ञा वरवीं आमकां बक्षांनी दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच यज्ञ आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दयाळ्यान तो मानून घे म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमचे काळजा उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा, सोर खाळी आनी सोर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दिताना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे शेगून वाडयताय, आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सस्नाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय जय, सर्वेस्पराचे नावी ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची
कूडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पतकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वरवतले. हें म्हजे उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu Jivan Sala. Oh, Bawarta so good, Ami Purgatam. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवांतपणासो आमी भक्ती म्हणून उडास करताव आनी हो जिवितसो उंडो आनी सोडूनची काल तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक ह्या सकाळी वेळार तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कुडा रगत सवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर. आनी फ्रांस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका तूं प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरोवस दवर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी दिश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आनी आम्हा समेस्तांची बोगणांगसर जमलेल्यांची दया कर म्हणून आमी मागताव. अंकवार देवाची माया संगाती भगवन जुजेतीचो पती भगवन दमदूत आनी सोर काळी तुका मनवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदार बापा, सरबंधन आनी वैभाव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून ज्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थनात आमी दिर्घीवन म्हणोया. आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वीकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या मुखार लाव, तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळयेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुख आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें बरोबर शिरोत्रेतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळटी सर पथकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये परमण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतारा जोडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदां काल तुमची सवे आसो. माय मुगो गुत्तरे कामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताचे जेवणाक ह्या मेजाबंदी हजर आसाव.
ती आमी सोमेस्त सुभागी सुमिया तुझे भितर म्हाका आफवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सर्गीच्या कारणान पसो जेजू तूं आत्मीकान भुकबागोसो सासनीक जिवीत लाभोसो. जेजू तूं मोजे तये जिणयेक म्हज्या आदार जावये. जेजू तूं मोजे तये जिणयेक म्हज्या आसरो जावये. जेजू तूं मोजे तये जिणयेक म्हज्या आदार जावये. जेजू तूं मोजे तये जिणयेक म्हज्या आसरो जावये. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा, तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळ्ळो आनी ताचे वरवीं पोरण्या खोटेपणांतली नितळ जावन तुज्या सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो मेळ्ळो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालो. वसुन्यात क्रिस्ताचे मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोजोशी जावच्या खुशी व्हरताय घे क्रिस्तुसो पाटलाव कर मोसो. आसात माटी कोल्या गोंटेर सुकन्या पुण्या म्हाका सुवात वस्ती करच्या. मोजोशी जावच्या खुशी व्हरताय घे क्रिस्तुसो पाटलाव कर मोसो. मोकाळ पुत्रा सोबे हांव बरी आशीर्वाद देवा आमकां. भगवान कर्साचे करवेनी वर आमकां आमचे देवा आमच्या दस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.